फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा जाऊन डॉक्टर दयानंद बांदोडकर जाऊन he started building primary schools all over including Salset. Now what I am trying to come to is Salsetin teka merger करपाक support करू ना, पण तरीपुणी तेणे ते डिसिजन वेगळे धरून तेणे with a big heart keeping egos aside development करपाक गोंयभर ब्रँड गोवा करपाक म्हाका दिसता he started this project which we all see today. तेच भाशेन I would really like to appreciate and thank Dr. Pramod Sawant. Being from the BJP, I am from the Aam Aadmi Party. I would correlate him to Dayanand Bandodkar because keeping that merger decision aside, ताजी फाटल्यान ब्रँड गोवा डेव्हलप करपाक सगळ्यांनी काम बराबर करपाक लागले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची थेट भाऊसाहेब बांदोडकरा वांगडा आपाच्या वेंजीन केल्ली जाहीर तुळा सध्या वादाचो विशय थारला. वेंजीन केल्ले तुलनेचेर गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायान भाष्य करतना वादग्रस्त विधान केले. भाऊसाहेब आणि प्रमोद सावंत दोगांकूय गोयची अस्मिताय राखपाक तळमळ नाशिल्ली. घडये ह्या मुद्द्यावयल्यान वेंजीन हे विधान केला आसुये अशें विजय उलयलो. भाऊसाहेब बांदोडकर गोंयचो पयलो मुखेलमंत्री. ताणें खूब बऱ्यो वस्तूय केल्या, पूण एक खंय तो मातसो चुकलो. तो म्हणटा तो अस्मितायेचेर, आनी तो अस्मितायेचेर जे कितें विचार करतालो ताजे खातीर ओपिनियन पोल करचो पडलो. आनी तोच विचार खूब वर्सां नंतर हो प्रमोद सावंताचो विचार तसोच आहा. तोय आमच्या अस्मितायेची ताका अलर्जी आहा. ही आमकां कशी कळटा, कित्याक असेंब्लीन इश्यू रेज जावन तितून आमकां अश्युरन्स दिवन थंय असेंब्लीन की हे ओपिनियन पोल डे म्हणटा तो ऑफिशियली ऑब्जर्व करतले म्हणून ह्या वर्सा ताणें केलो ना. हाजो अर्थ कितें, गोंयची अस्मिताय जेन्ना येता तेन्ना प्रमोद सावंत न्हिदता. आनी तसो आमचो पयलो मुखेलमंत्री आनी अस्मितायेचे खातीर ताकाय मातशी अलर्जी आशिल्ली आनी ताणें तें ओपिनियन पोल करपाक लायलें. सो त्या हातून म्हाका दिसता बाबा वेंजी ऑनरेबल बेनावली MLA सारको आहा. विजयाच्या ह्या वक्तव्याचेर मुख्यमंत्र्यान खर टिका केली ती अशी, ना भाऊसाहेब बांदोडकराक केन्नाच गोंयच्या अस्मितायेची नसाय नासली. विजयाचे हे वक्तव्य म्हळ्यार गोंयचो पयलो मुखेलमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकराचो व्हड अपमान आसा. खरी समस्या आसा ती म्हळ्यार विजयाचो अहंकार. विजयाच्या ह्या वक्तव्याचो हांव खर निषेध करता. मुख्यमंत्र्या फाटोफाट आपाच्या वेंजीनूय विजयाचे 2017 ते 2019 राजकारण परतून वयर काढले. ह्याच विजयाक लागून राज्यात 2017 भाजपा सत्तेर आयली म्हूण वेंजी उलयलो. 2019 कोण आलो डेप्युटी CM, कोण हाडली हांकां? तूंय जोरी तोरी हेंक हाडूना, चान्स दिवना. तूं जोरी तोरी हेंक 2017 चान्स दिवना BJPक, जाल्यार ह्यो शाळा 54% देंवता आहल्यो. तुका विचारपा जाय, तुंय हाडले तांकां गोंयांत आनी तुंय हाडून तेम डिझास्टर केला. दीस इज वॉट गोवन्स नो. तुका रिमाइंड करूं जाय परत परत हांवें. तूं घाल सगळ्यांक घाल आनी मुजे चोडय. बट द फॅक्ट ऑफ द डे इज आय हॅव नॉट डिस्ट्रॉयड गोवा. वेंजी इज हियर as a MLA for 3 years, and before MLA I have lived a lifespan without doing anything destruction for Goa. आणि मुगेलो पर्सनल मिनिमम प्रोग्राम ना, मुगे पर्सनल मिनिमम प्रोग्राम ना. हांव जोरी तोरी दिसती पडटा फायल घेन जाल्यार त्यो फायल्यो मुगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकां गेले, जावं ती रिटेनिंग वॉल, जावं ते हेल्था फायल, जावं ते एड्युकेशना फायल, जावं त्यो सगळ्यो डेव्हलपमेंटाच्यो फायल्यो. देर इज नो पर्सनल फायल. And when there is no personal file, whenever any minister is available at any time, I go and I make sure that my work is done, and that is my duty. भाऊसाहेब बांदोडकराचो हो वाद सुरू जाल्लो वेंजीच्या वक्तव्यान. ताच्याच पक्षाचो गोंय मुखेली ॲडव्होकेट अमित पालेकर म्हणटा, भाऊसाहेबाचे नांवान खंय राजकारण करूं नाकात. आज गोंयान भाऊसाहेब बांदोडकराच्या नांवान जे राजकारण चल्लां, जे राजकीय पोळी भाजपाचो प्रयत्न चल्ला, भारतीय जनता पार्टी आणि बाकी पक्षां मदल्यान जे कॉम्पिटिशन चालू आसा ही राजकीय पोळी भाजपाची, ते म्हाका दिसता बंद करपाक जाय. हांव एक बहुजन समाजाचो घटक आसा. भाऊसाहेब बांदोडकर जाणें बहुजन समाजाक घट केले. आज जर तांचो खरोच जर खंयच्या पार्टीक कुर्तो आसा आनी जर सरकाराक आसा आनी भारतीय जनता पार्टीक आसा, जाल्यार आज भाऊसाहेब बांदोडकराची जी समाधी आसा ताजी जी विकट परिस्थिती जाल्यार ती जावची नाशिल्ली. फाटले फाट जेन्ना एनिवर्सरी आशिल्ली तेन्ना सरकाराचो जो ऑफिशियल कार्यक्रम आशिल्लो तो समाधीच्या भायर वयर केलो गेलो, कारण
सकयल वचपाची परिस्थिती नाशिल्ली, कारण सिलींग कोसळटा. आज जर खरोच भाऊसाहेब बांदोडकराक हे मानता, ज्या तरेन आज ते ह्या गोष्टीचो एक वापर करता, तांच्या नांवाचो आज राजकीय स्वार्था खातीर जो वापर करता, तांचो जर इतलोच मोग आसा जाल्यार पयलीं ती समाधी सारकी करात, बेगीन सारकी करात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.